ब्रेस्तार 6 जून 2024 सांत नोबर्ट दोर्मादिक्ष मुखेल वोळ आज्ञा नियाळाक आधार देवान मोइजेसाक समोर तिचे 10 उपदेश दिले ते पाळून देवा आनी पेल्याच्या एकवटान जिवंक ह्या 10 उपदेशांतल्यान पयले 3 देवाक आनी उरलेले 7 पेल्याक लागू जातात। आनीक आयच्या शुभ वर्तमानात जेजू 2 नवी आज्ञा दिता। सर्वेस्पोर आमचो देव, सगळ्या तुज्या काळजान बोळान मोनान शोकतेन तूं मोग करतलो, तुजोच मोग करता तसो तुज्या पेल्याचो तूं मोग करतलोय। देवाचो मोग देवाक दर दिसा घोडयेर दिनवासूंक मिसांत वांटो घेवन तेर्स मागणें करून पवित्र साक्रामेंताची वेळ सारून उपदेश आज्ञा पाळून आनी देवाचे शिकवणे प्रमाणें जिवन। पेल्याचो मोग पेल्याक बरें उतर दिवन गरजे आकांताक पावून आदार सेवा दिवन मोग दया मोयपास दाखोवन दुस्मानकाय राग नाटकाय पयसावन आशा सोडून एकचारान जिवन देवाचो रूपकार पेल्या सोवें पडूंक गरजेचो। आमकां संवसारांत जिवंक देवाची कृपा आनी पेल्याचो सांगात जाय। हेंच जेजून आपल्या जिवितांत केलें। देवाचो पूत जावनूय मागणें करतालो, मनशां सोवें कसलोच वेगळोचार करिनासतना सगल्यांचो एक सारको मोग केलो। जेन्ना आमी देवाचो मोग करतांव आनी आमचो करतांव तसोच पेल्याचो मोग सेवा करतांव तेन्ना आमी देवाचें राज आमचे सोवें बांदून हाडटांव। तर हींच तत्वां आपणावन पवित्र आनी भाग्यवन जिवीत जियेल्यार जेजू आमकां म्हणटलो, तूं देवाच्या राज्याक तावन पयस ना। म्हजो थाराव आज्ञा उपदेश आज बरे तरेन वाचून ते सांबाळूंक आनी पाळूंक वावुरतलीं।